आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. बावतिस्मा वरवीं जेजू आनी आमचो संबंद एकदम घट जाल्लो आसा. पूण आमकां हें स्वतंत्रपण देवान दिलेलें आसा. आमी ताचे बरोबर एकवटून रावंक शकता ओ आमचे बरोबर. पूण आमच्यान केन्नाच ताचे विरेध जिवंक जायना. पयलें वाचप सांगता, जिवी ओ मेलिली आमी आमची न्हय, आमी क्रिस्ताची. तर आमी जिवी ओ मेलिली क्रिस्ताची आमी जिवंक जाय. कित्याक ताणें आमचे पासत आपलें जिवीत वारोवन आमकां आपणायलेली आसा. तूं ताच्या मोगांत आमी सदांच रावत तर आमी ताचे भाशेन करुणायेची जातल्या. जी मनशां आमचे बरोबर आसा तांचो आमी सोद कोत्तल्या, ती तर देवा सोशिल्लीं पयस वचत जाल्यार आमी ताच्या सोदांत रावतल्यान. ती मेळ्ळी की ना आमकां मागीर संतोश भोगतलो आनी हे परी आमी तांकां देवाशी हाडटल्या. पूण तीच न्हय, आमी पुर्यान तर देवा सोशिल्लीं वचत जाल्यार देव आमकां सोदूंक येता. तो आमकां आपयता. ताचें आयकत तर आमकां आनंद भोगतलो. कित्याक वायटांतली आमी भायर सरलेलीं आसा आनी खऱ्या जिवितान आमचें जिवीत आतां जिवंक लागल्या. खूब फाटीं आमकां हें दिसती पडना. पूण तो आमचे फाटल्यान आसा ताच्या उतरांतल्यान. आनी तो आपल्या पाटलावदारांक नेमता आनी आमकां आमचेशी धाडटा आनी आमकां ताचें उतर ते परगट्टात. पळयात इनासान कशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक देवाचें उतर दिलें आनी मागीर ताचें परिवर्तन जालें. तो मागीर जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो आनी हाका लागून आयज पर्यंत तो हांगसर आमचे मदें आसा. कित्याक तो न्हय, जेजू ताचें सगळें वावुरता. हे भाशेन आमी सगळीं कोणा पासत आमी जियेता? जेजू पासत तर जाल्यार जेजू आमचें सगळें आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान ताचो स्वभाव आमचे मदें दिसती पडटलो. हे भाशेन जिवच्याक आतां आमी थोडो वेळ ओग्गेपणांत रावया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी आमचें सगळें आसा तितलें आपणाचेर घेवन आमकां स्वतंत्र करता आनी ताचो मोग आमचें सगळें उदीक वाडयता. म्हणजे ताचें आसप. आनी ताचें आसप आसलें म्हणटच आमी उदीक ताचे सारकीं आमच्या मनांत, चिंतनांनी, आमचे कुडींत आनी आमच्या भावनांनी आनी आमच्या चालींत ताचे सारकें आमी जियेतल्या. आनी हें सगळें घडोवन येवच्याक आतां आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवया. हे भेटोवणी वरवीं. आमेन.